नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। केंद्राची बंदी, सुप्रीम कोर्ट हायकोर्टाचे आदेश कुट्याळ्याक लावन परत धिरयो। हे फावट आक्षी दोगा आमदाराचे हजेरेत 1.5 वर धिरयो, 3 राउंड चल्ल्यो, पुलिसांची जाग ना। डेडलाईन तेकली तरी रेरा कायदो गोंयांत हुमकळटा। कायदो लागता शार उदरगत खात्याक। नेम ड्राफ्ट केले टीसीपीन। बिल्डरांचे रजिस्ट्रेशन करतले जाल्यार नेम हुमकळे। खासा रिपोर्ट। क्रायम ब्रांचीन दोगा शार्प शूटरांक 6 पिस्तुला सयत कळंगुटेत धरले। वादग्रस्त हॉटेलियर छोटूचो गेम करपाचो प्लान। दोगा बिझनेसमॅनांनी दिल्ली सुपारी। शूटरांची कबुली। आदलो केंद्रीय मंत्री आणि बीजेपीचो ज्येष्ठ फुडारी व्यंकय्या नायडून घेतलो उपराष्ट्रपती पदाचो सोपूत। नायडू भारताचो 13वो उपराष्ट्रपती। राज्यसभेचो अध्यक्ष म्हूण घेतलो ताबो। 8 वर्सां उपरांत गोंयांत परत हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट्सांचे वारे। 6 म्हयन्यां भितर गाड्याक HSRP सुरू। ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणटा टेंडर प्रोसेस सुरू। आणि देमानी कुकळ्या मेळ्ळो मेल्लो माकड। फाटल्या म्हयन्याभरात दुसरो। राना खात्यान माकडाक व्हेलो पोस्टमार्टमाक। वाठारांतल्या लोकांक KFD दुयेंसाची भिरांत। केंद्राची बंदी, सुप्रीम कोर्ट हायकोर्टाचे आदेश कुट्याळ्याक लावन धिरयो। हे फावट आक्षी ब्रेस्तारा सांजे सारक्यो 5 सुरू। 1.5 वर चल्ल्यो, 3 राउंड जाले। सांतांद्रेचो आमदार फ्रांसिस सिल्वेर, सांताक्रूजचो आमदार टोनी फर्नांडीस दोगूय हाजीर। कोकोनट ब्रेकिंग कॉन्टेस्टाचे निमतान 1.5 वर रेड्यांच्यो धिरयो रंगल्यो। आक्षी पुलीस स्टेशनाक पयस न्ही, मात पुलीस नित्य भशेन बाजार उलगल्या उपरांत थंयच्यान हयनाशे पास जाले। प्रुडंट एक्सपोजे। चवथीचो सीझन 730 वाडी सावन पेडण्या मेरेन धिरयो सुरू। ह्या पळयात लोक कशे धिरयांक जमल्यात ते। रस्त्यार लोक, बिल्डिंगांचेर लोक। दुसरे कडेन धिरयांक तयार करपाक रेडेकार पळयात कश्यो एक कसरती करतात त्यो। ब्रेस्तारा सांजे आक्षे ह्यो धिरयो जाल्यो। धिरयांक काँग्रेसीचे 2 आमदारूय आशिल्ले। एक सांताक्रूजचो टोनी आनी दुसरो सांतांद्रेचो फ्रांसिस सिल्वेर। हे दोगूय आमदार। हे सुवातेर कॅमेरा भोंवडप म्हळ्यार रिपोर्टराक जीवाची रिस्क म्हूण दोगांकूय पयसुल्ल्यान घेतल्यात। नाव कोकोनट ब्रेकिंग कॉन्टेस्टाचे। रंगल्यो धिरयो। धिरयांचे 3 राउंड जाले। 5 सुरू जाल्ल्यो धिरयो 6:30 मेरेन चल्ल्यो। 1.5 वराक एक सुद्धा पुलीस थंय चुकून सुद्धा दिसलो ना। सिव्हिल ड्रेसांत पुलीस आयिल्ले, पूण ते पुलीस म्हूण आयिल्ले काय धिरयो पळोवंक ते कळना। एक्शन कांयच जाली ना इतली खरी। आक्षी पुलीस स्टेशन पयस न्ही, मात पुलीस नित्या भशेन बाजार उलगल्या उपरांत थंयच्यान हयनाशे जीप घेवन पास जाले इतले खरे। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। केंद्रान देशभर चालीक लायिल्लो रियल इस्टेट नियामक रेरा कायदो गोंयांत नेट धरिना। अर्दो वेळ वेंचणूक आचार संहितेक आनी उपरांत हो कायदो खंयच्या खात्या सकयल चालीक लावप तेंच थारावंक गेलो। सध्या कायदो लागता शार उदरगत खात्याक, मात ऑथॉरिटीची बसपाची व्यवस्था केल्या टीसीपीन। नेमूय टीसीपीनूच केले। नेम अधिसूचित नाशिल्ल्यान बिल्डर फॉर्मां व्हरतात, मात रजिस्ट्रेशन जायना। डेडलायन तेकली तरी रेरा कायदो सध्या हुमकळटा। केंद्र सरकारान फ्लॅट घेतल्या गिरायकांच्या सेफ्टी खातीर म्हूण रेरा म्हणजे रियल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी कायदो चालीक लायला। सगळ्या राज्यांनी तो आपले नेम तयार करून चालीक लावपाचो। मात गोंय सरकाराक अजून सारको ट्रॅक सापडूंक नाशिल्ल्यान रियल इस्टेटवाले हुमकळ्यात। एके वटेन GST, दुसरे वटेन रेरा, बिल्डराचें हुमकळें। सध्या 100 बिल्डर फॉर्म घेवन गेल्यात, मात रेराचे नेमूच अधिसूचित नाशिल्ल्यान एकटोय परत येना। बिल्डराक म्हायती दितले, तांचे प्रश्नाक जापो दितले जाल्यार ऑथॉरिटीज क्लियर ना। रेराची गाडी कशीच वडना। फर्स्ट जेन्ना हो इश्यू प्रुडंट मिडियान घेतिल्लो आनी प्रुडंट मिडियान जेन्ना आमी डिबेट आशिल्ले हांवूय आशिल्लो त्या डिबेटीन, आनी जेन्ना विशय रेरा कमिटी फॉर्म न जावपाचो आशिल्लो तेन्ना गव्हर्मेंटान प्रॉबेबली आफ्टर ती डिबेट इमिजिएटली हेस्टिली कमिटी फॉर्म केल्या। पण परिस्थिती अशी आसा की कोणाक कांय खबर ना कशें कितें करपाचें तें। आमचे खुबशे क्लायंट थंय गेल्या, पूण रेराचे फूल फॉर्म नाशिल्ले लोक थंय आसा, म्हणजे खबर नाशिल्ले लोक थंय आसा। जेन्ना
रेराचे फूल फॉर्म खबर नाशिल्ले लोक जेन्ना हे कमिटीर आसतले किंवा कमिटी भायर आसतले किंवा जे थंय ऑफिशियल्स आसतले जाल्यार हाव दे वील हेल्प बिकॉज देर इज सो मच ऑफ ignorance about entire RERA, how is to be implemented, how the committee is to be working, how the officials are going to work. So there is complete chaos. This is a superb act by the government, but there has to be training given in all spheres when it comes to implementation of the act. Manje the departments which are involved in RERA, they have to be trained. As a builder, suppose kon gelo, but when we have queries, it's very important that those queries are addressed to by the relevant departments. It's very important for the government departments to be trained so that all the queries of the builders and all the queries of the consumers also addressed. ते जर जाग्यार पडले आणि डिपार्टमेंट जर स्मूथली फंक्शनिंग करपाक लागले तर it is going to be a fantastic regulation which benefits both. And we will be submitting registration form in a few days time. जे बिल्डर परफॉर्म करताले पळय तांकां असले लेजिस्लेशन आयल्या कारणान खूप फायदा जातलो कारण तांकां आतां कंप्लायन्साक प्रॉब्लेम येवचो ना म्हणून. पूण हातून एक सगळ्यांत व्हडलो ड्रॉबॅक कितें आसा की जे लायसन्सिंग ऑथॉरिटी आसता पळय ते रेराच्या अंडर ना. आतां कितें आसा बिल्डरान जर बिल्डींग टायमार कंप्लीट केली आनी ऑक्युपन्सीक एप्लिकेशन दिलें, ऑक्युपन्सी दिवपाक पयलीं टावन प्लॅनिंगान किंवा PDN वचपा जाय, मागीर विलेज पंचायतीन वचपा जाय. आतां हांगा कितलो टायम लागता ते कोण काय सांगूंक शकना. हांगा बिल्डराक प्रॉब्लेम जाता आनी मागीर ऑक्युपन्सीक कस्टमराक पोजेशन दिवपाक टायम वता. रेरा कमिटी आसा पळय जी गोंयान हें केल्या स्थापन केल्या ताणें हो प्रश्न घेवपा जाय आनी एक कंपल्सरी करपा जाय की हांकां गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज जे लायसन्सिंग दिता आनी कंप्लिशन दिता तांकांय टायम लिमीट दिवपा जाय. एक डेडलायन जावन गेली, आतां ऑक्टोबर मेरेन वाडोवन दिल्या. तरीकूय गोंयांत रेराचे घोडे खंय पावलां पळयात. रेरा TCP काय शार उदरगत खात्या सकयल करचो तातूंत सुरवातेक वेळ काडलो. निमाणें शार उदरगत खात्या सकयल नेम करपाचें म्हूण थारलें. डिसेंबर ते मार्च आचारसंहितेत गेल्ल्यान रेराची प्रक्रिया आडकली. नवें सरकार येतकीच रेरा चालीक लावपाच्यो हालचाली सुरू. पयलीं TCP आनी शार उदरगत मंत्री फ्रांसीस डिसोजाच आशिल्लो. आतां TCP विजया कडेन जाल्यार शार उदरगत फ्रांसिसा कडेन. रेरा शार उदरगत खात्या कडेन मात सद्याक काम दोनूय खातीं करतात. शार उदरगत खात्या कडेन जागो नाशिल्ल्यान रेराचें ऑफिस TCP ऑफिसांतूच. TCPन आपले 2 स्टाफ रेराच्या कामाक दवरल्यात. आतां मेरेन बिल्डर 100 फॉर्म घेवन गेल्यात. अजून एकूय बिल्डर भरिल्लो फॉर्म पयशे घेवन परत आयिल्लो ना. सध्या महाराष्ट्राच्या नेमांच्या आदाराचेर गोंयचे नेम तयार केल्यात. TCP खात्यान नेम तयार करून शार नियोजन खात्याक दिल्यात. पोटनिवडणुकीचो कोड लागू आशिल्ल्यान ते नेम अधिसूचित करूंक ना. बिल्डराक ऑन गोईंग प्रकल्प रजिस्टर करूंक 31 ऑक्टोबर मेरेन प्राझ वाडयला. रजिस्ट्रेशनाची बिल्डराक ताकतीक, मात सरकाराक तितली ताकतीक दिसना. कारभार आपले पद्दतीन चल्ला. गोंय सरकाराची एक डेडलायन चुकली. आतां ऑक्टोबराची. नेम अजून अधिसूचित जाल्ले ना आनी कायदो नेमको फुडें कसो व्हरप ऑथॉरिटीक नेमकें कांयच खबर ना. एके वटेन GST, दुसरे वटेन रेरा, बिल्डरांचें हुमकळें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. क्रायम ब्रांचीन दोगा शार्प शुटरांक 6 पिस्तुला सयत कळंगुटेत धरले. वादग्रस्त हॉटेलियर गजेंद्र सिंग उर्फ छोटूचो गेम करपाचो खंय तांचो प्लान आशिल्लो. धरल्यात ते सुशील उर्फ विजय आनी अशोक सुतार. छोटूक मारपाचो खंय तांणी कॉन्त्रात घेतिल्लो. रविकांत आनी विपिन म्हणटा त्या बिझनेसमॅनांनी छोटूक मारपाची खंय तांकां सुपारी दिल्ली. छोटू कडच्यान तांणी पयशे घेतिल्ले मात परत दिवपाची तयारी नाशिल्ली म्हूण सुपारी दिली. दोगांचे अटकेन कळंगुटेक खवदळ पडला. We received reliable information today that certain people have come to Goa from UP and Haryana, Delhi and other places who have received a contract to kill a businessman here, a hotelier businessman here in Goa. So based on the information, we conducted a raid and we have so far arrested 2 people. One person named is Sushil, who was staying in a particular hotel at Anjuna,
with false identity by giving forged Aadhaar card reception. And we have recovered weapons from him as well as in person, as well as from his personal belongings also in the room where he was staying. And based on his disclosure, we further conducted a raid at Kalangut, at Chawla Chicken, I think it's a restaurant there. So we have further recovered weapons from one person who was working there, and from these premises also. The first person's name is Sushil alias Vijay, and as told by him, we need to verify the credentials of that person, because he had given forged identity there. And the second person is Ashok Sutar. So we have recovered totally 6 weapons. What kind of weapons? Show you. What kind of weapons? These are country-made pistols, illegitimate weapons, country-made pistols, and around 26 live rounds. Have you identified the person who has given the contract? Yes, we have identified the person. There are 2 people. One is Ravikant Yadav, another one is Vipin Singh. I believe it's Vipin Singh. So we will. There are certain other players also in the picture. So we'll have to verify all those. What is the motive? Business rivalry? Yes, they had owed some money to this particular businessman whom they wanted to kill. So to avoid that, they wanted to kill him. अटक केल्यात तातूंतलो विजय उर्फ सुशील हरियाणाचो आणि अशोक सुतार दिल्लीचो. शार्प शूटरांक कंत्राट दिवपी रविकांत आणि विपिन म्हणटात ते गोंया भायले, पूण तांचे कळंगूट धंदे चलतात. वादग्रस्त छोटू सालवार खरो, मात ह्या शार्प शूटरांक पळोवन कळंगुटे सध्या बरोच खवदळ पडला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुभाष कुटवळकार. घेऊया एक ब्रेक.